ह्या वाठाराचेर येवपाक सगळो आनंद जाता. शेनवारा येवपाची एक चान्स मेळ्ळो आनी कार्यक्रम सुरवात जी जाली वर्धापन दिन ऑर्केस्ट्रा ते पळयता आसतना हांगा येतकर आज फॅशन शो पळोवंक मेळ्ळो. आज महिला वयर आशिल्ली आनी पापाल आसतालो कित्याक त्या बरोबर. पूण गांवची महिला फुडें सरतात ते पळयतकर सदांच आमकां बरें दिसता. हांगा आज आयलो हांव जाल्यार धाकट्यांचो कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो आपलो बाबाच्या स्मरणांत बूक लॉन्च जो जाला त्या लॉन्चाक आज हांगा आयला. एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार भुरगो जसो वाडटा एकदां एकदां आवय बापायक विसरून वता. आवय बापायक कितें केल्लें तेंय विसरून वता. आनी हांव एक जबाबदारी सदांच सांगता की लोकांची इच्छा आसता जॉब जावचे बाकीचे जावचे आनी आमचो प्रयत्न आसा जाता इतले करून घेवचे आनी नशिबा प्रमाणे खूब जाणांचे जावन गेले बी. पूण जातकर तांकां एकूच सांगता हांव की हें जें आज तूं थँक्यू म्हणपाक आयला जाल्यार पयलें देवाक थँक्यू म्हण आनी मागीर तुज्या आवय बापायक थँक्यू म्हण आनी मागीर तांचे बरोबर राव कित्याक तांच्या खातीर तुमकां आज जॉब मेळटा म्हणून. आयच्या दिसाक पयलें दर्शनाक धाकट्याक ताच्या पूर्ण कुटुंबाक कॉंग्रेच्युलेट करता की एक बरो काम ताणें करून जें घेतलां बरें कार्य जें करून घेतलां ताजो एक कॉपी हांवें व्हेल्या की दर्शन कितें बरयलां आनी दर्शनाचें कशें आसा ताजें बरें आसताच. पूण फ्री टायमार एक रिलॅक्सेशन आसतना वाचप आनी दर्शन कशें ताणें स्टोरी केल्या ती कळपाक एक चान्स मेळटा म्हणून आयच्या दिसाक दर्शनाक कॉंग्रेच्युलेट करतात. पूण खास करून आमच्या धाकट्याक ताची पूर्ण फॅमिलीक कॉंग्रेच्युलेट करता. अशेंच गांवचें एकवट दवरपाक सगळे तुमी ते वावुरतात. तातूंत स्वप्नील आपलें काम करता पापा आपलें काम करता. ही गांवची एकठांय जी आसा ती दवरपाक दवरात आनी तो कितें म्हणटा तो द्रिश्ट लागून घेवनाकात. देव आसा द्रिश्ट लागून घेवचो ना. सगळ्यांनी आपलें काम केलें जाल्यार गांवाक कितें जाय तें करपाक सगळे आमी समर्थ आसात. सदांच आसा तशें रावया आनी अशेंच प्रोग्राम फुडें व्हरता आसतना गांवच्या सगळ्या भुरग्यांक महिला जावं धाकटो भुरगो जावं तांकां फुडें व्हरपाक आमकां आसा तातूंत सगळे जाण सहभाग रावन काम करुया अशी आशा बाळगिता. आयच्या दिसा आनी एकदां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. निश्चितच ह्या वेळार हे पुस्तक रुपी म्हाका दिसता हें नाटक येणाऱ्या काळात निश्चितच म्हाका दिसता ह्याच रंगमंचार जर येत आणि तुम्ही जर स्थानिक कलाकारांनी ताका त्या व्यासपीठार हाडत जाल्यार म्हाका दिसता त्या नाटकाचो गौरव जातलो. त्या नाटका फाटल्यान असलेल्या लेखकाचो त्या नाटका फाटल्यान पुरस्कृत असलेल्या व्यक्तींचो सावंत कुटुंबियांचो म्हाका दिसता एक तांचे जे हे पुस्तक मुखार हाडपा फाटल्यान जो उद्देश आसा तो सफल जातलो. ह्या वेळार आमच्या मदीं जे लेखक दर्शन लोलयेकर आसा हेणे एक वेगवेगळो कलाकार हांचो कलाकार आसतना बेती बार्देश गोवा हांगा तांचो जन्म जाला. सगळ्यांचे परिचयाचे जरी असले तरी ह्या लेखकाचो आपल्या मातृभूमी कडेन किंवा आपल्या ह्या स्थानिक पातळीचेर ताचो अनुभव ह्या पुस्तकामधून दिसून येता. ताणें पळयल्ले जडणघडणीतले अनेक विचार ह्या पुस्तकामधून दिसपाक येता. तांचे प्रथम शिक्षण म्हणजे थोडोसो अल्प परिचय तुमच्या मुखार दवरता हांव. ज्यांचे शिक्षण खरें तर मराठीन जालें. आमी बऱ्याच वेळा मराठी किंवा शिक्षण घेतना इंग्लीश शिकपाक वता पण मराठीचो विसर पडटा आमकां किंवा मातृभुमीचो विसर पडटा. आयज कोंकणी आमची राज्यभाशा आसा. कोंकणी भाशेन मराठी सहभाशा आसा पण ह्या दोनूय भाशेंतल्यान आमी शिक्षण घेवपाक खंय तरी फाटीं सरता. पण लेखक स्वता ह्या मातृभाशेंतल्यान मुखार आयिल्ले आनी तातूंतल्यान हे पुस्तक रुपी जो अनुभव आज उगडासात रावता अशें म्हाका दिसता. येणाऱ्या काळात अनेक पुस्तकांय तांची येवपाची आसात. नाटकांनी कामां करताले म्हणजे 7 वर्साचो 8 वर्साचो आसतना हांवें नाटकान काम करपाक सुरवात केली आनी तेन्ना आमची नाटकां डायरेक्ट करतालो आमचो नारायण भाऊ वच चड शिकूंक ना पण तरी सुद्दां आमकां भुरग्यांक एक्टींग कशी करप हें भाऊन शिकयलें. आनी जेन्ना हांवें पयलें पुस्तक बरयलें तेन्ना तें पुस्तक म्हाजे कडेन छापपाची म्हाजी इतकी अवकात नासली. हांवें धाकट्याक सांगलें. धाकट्याक म्हणलें एक पुस्तक हांवें बरयलां आनी हें भाऊक हांव तें पुस्तक अर्पण करूंक सोदतां. कित्याक तर भाऊन आमकां नाटकां शिकयलीं आमकां एक्टींग भाऊन शिकयली भुरग्यापणानसून आनी तीच आमी फुडें चलयली. आनी इतक्या एका कारणा खातीर
हें पुस्तक हांवें जें बरयलें तें पुस्तक हांवें आमच्या नारायण भाऊ नारायण दत्ता सावंताक अर्पण केलें. पण आयज म्हाका म्हाज्या मर्मबंधांतली ठेव ह्या मर्मबंधांत नारायण भाऊ कलेचो उपासक. खरें म्हणजे नारायण भाऊन जो म्हाका नाटकांत प्रवेश करपाक हें केलो तो नारायण भाऊ. नारायण सावंत आमी ताका भाऊ म्हणटाले आनी आमचे रामनगर पडटा दुसरे सायडीक आनी तो रावता बेतीन हे सायडीक. तेजे एक अशें व्यक्तिमत्व अशें आसलें. तो जरी नाटकाच्या फिल्डान आसलो तरी तो आनीक दुसऱ्यानूय एका आनीक व्हडल्या फिल्डान आसलो. जो कोणी मनीस मेलो आख्खे बेतीन जावं म्हाका अनुभव आसा तेन्ना मेलो. आमी जेन्ना कोणूय मेलो गांवांत जाल्यार तेज्या घरा कडेन वयताले सकाळीं. तेन्ना मोबायल नासले. घरा वच जाल्यार तेजे चेडे आसताले. तेजे चेड्यान केन्नाच ताका चल तूं असल्या कामाक वच असल्या कामाक वचो नाका हे भेदभाव केन्नाच करूंक ना. ताका लागून हांव तेज्या चेड्याकूय शुभेच्छा दिता. कित्याक केन्नाच तेणें सांगूं ना बाबा तूं मरणाच्या कामाक तेन्ना कोण येनासले गांवांत. थोडेच मोजकेच लोक येताले. तितून हो एक आसलो बेतीन. खंयचेय जातीचो जावं खंयचेय पातीचो जावं तो स्वता सकाळीं सांगलें काय ना आपूण येता सायकल घेवन येता रोखडोच पावता टायमार पावतालो. पावलो म्हणून जायना तें काम करपाक उमेद आसूंक जाय. तशी ताका एक उमेद आसली आनी तो सोंपासर एक 2 सोंपता 12 येयलो 2 सोंपता सुद्दां जाल्यार तो रावतालो. 1 रुपया घेयनासलो. सगळी कितें मांडपाचें आहा तें विभासान मांडलें भाऊन मांडलें आनी आमच्या मामान जो अविनाश फट्टे आहा तेणें मांडलेलें आसा. हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां हांवें जो भाऊ आसा जो धाकट्याचो फादर आसा ताका चड क्लोज पळोवंक ना म्हटल्यार तरी पण तेजे कडेन म्हाजो बरो परिचय आसलेलो. एक शांत स्वभावाचो मनीस आसलेलो तो. आनी विभासान सांगल्या प्रमाणे जें कार्य जे मोसंडेचें कार्य खूब कठीण आसा. आयज तेज्या खातीर आमकां हांगर मनीस मेळना म्हटल्यार तो एक मनीस असो आसलेलो. तो पयलो त्या घरान धांवून वयतालो. तेजी आठवण आयज आमी हांगर करता. तेन्ना धाकटो तेजो जो चलो आसा तोवूय सगल्यांक खबर आसतलो हेल्पींग हँड गोरगरिबांची मदत करता. जी तेजे जे भाऊचे विचार आसा ते तेंचे फॅमिलीन आयज म्हाका दिसता धाकट्याक येयलेले आसा. तेन्ना खरेंच तुमकांय खबर आसतली देवस्थान आसूं कसले टुर्नामेंट आसूं कितें आसूं की गोरगरिबांक जेन्ना कोविडाचो टायम येयलेलो तेणें स्वताहून जी बापायचें जे रूप आसा तें तेणें स्वताहून जी दाखयलेलें आसा तेच्या खातीर ताका एक ताळयो मारपाची गरज आसा. तेन्ना भाऊ दर्शन लोलयेकर जेणें हो बूक बरयल्लो आसा आनी तो बूक तेज्या बापायच्या स्मरणांत आयज हांगर तेजें उक्तावण जाल्लेलें आसा. भाऊचे बाबतींत तर तुमकां कांय सांगपाची गरज ना. एक उत्तम असो कलाकार आसा रायटर आसा डायरेक्टर आसा म्हणजे सगळीं रुपां आयज आमच्या बेतीन आयज दर्शन लोलयेकरा कडेन लाभलेली आसा.